मंत्री गोविंद गावडेच्या आरोपावेल्यान सरकार एक्सपोज झाला। सरकार एसटीचो फक्त मतांखातीर वापर करता हे मंत्री गावडेचे विधानाचेर मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची नाजाल्यार आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो म्हणून काँग्रेसीची मागणी। शेनवारच्या प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन आपल्याच सरकारा आड खर टिका केल्ली। आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभारावयल्यान मुख्यमंत्र्याकूय लक्ष केल्लो। आता ह्या सगळ्याचेर काँग्रेसीन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे स्पष्टीकरण मागला। स्पष्टीकरण दिना जाल्यार राजीनामो दिवचो म्हणून काँग्रेसीची मागणी। मंत्री गोविंद गावडेन काल जो स्टेटमेंट केला आणि एक अपील केला की उठान परत आंदोलन करचे आणि एसटीचे जे प्रश्न असले ते हे सरकार आज पर्यंत सॉल्व करपाक पावूंक ना। हातूंच्यान बीजेपी सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाला आणि आम्ही जे सदांच सांगताले की भाजपान फक्त एसटीचो इलेक्शना पुरतो वापर केला आणि तांकां फटयल्या हे तातूंच्यान प्रूव जाला। आज गरज आसा ती मुख्यमंत्र्यान हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाचें वेदर दीस रिवोल्ट बाय हिज ओन कॅबिनेट मिनिस्टर गोविंद गावडे इज अ अर्ली सिम्पटम ऑफ चेंजिंग टायम्स। आणि जर मुख्यमंत्री हो गजालीचेर जर क्लॅरिफिकेशन दिवंक शकना जाल्यार ताणें राजीनामो दिवचो ही आमची मागणी आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।